सरकारी शाळांचे मर्जर नाका जाल्यार शाळांनी भुरग्यांचो आंकडो वाडयात। मुख्यमंत्र्यांची शिक्षा पे चर्चा। नवे शिक्षण धोरण, मूल्यवर्धन, निपुण भारत मिशनाचेर चर्चा। राज्यात कोविड वॅक्सिनेशनाक प्रतिसाद ना म्हणून गोंय सरकारान 90,000 वॅक्सिनां दिली। हेर राज्यांक एक्सपायरी लागीं पाविल्ल्यान सरकाराचे पावल। आंतरराज्य ड्रग्स तस्करीच्या आरोपाखाला हैदराबाद कोर्टान वागातोरच्या हिलटॉपचो पात्रांव स्टीव डिसोजाक फर्मायली 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी। PSI भरती प्रकरणात DGP फुडल्या सप्तकात घेवंक शकता निर्णय। 5 समित्यांच्या अहवालाचेर IGP दितलो रिपोर्ट। खणींचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टात, सरकाराचे आपलेपरीन यत्न, राजभवनय साधतले संवाद। राज्यपालाची सावडल्या केप्यां जनप्रतिनिधींकडेन चर्चा। दिव्यांग असूनय बोरयेचो राजेश फुलकार पांयार उबो। साईबाबाच्या देवळा भायर फुलां विकून भरता पोट। हातपाय धड असूनय लाचारीची जीण जगतल्यांक राजेशाची देख। नुस्तेमारी केंद्राची 1 लाख कोटी सबसिडी गोंयाकूय पावल्या, मात कोण घेना। सगळ्यांकूच सरकारी नोकरी जाय, मया भोवड्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो। पेडण्यातूय परत दिश्टी पडलो बिबटो। थळाव्यांनी केलो व्हिडिओ शेअर। राणा खात्यान ताका बेगीन धरचो म्हूण लोकांची मागणी। पेडण्या लोकांमदीं सध्या भयाचे वातावरण। गणेश विसर्जन करून म्हयनो जालो, अजूनय त्यो मूर्ती उदकांत उफेतात। चिखलेची पंच नीलम नायकान एकठांय करून केले रीतसर विसर्जन। गणेश विसर्जन करून म्हयनो जालो तरी अजून त्यो मूर्त्यो उदकांत उफेतात। चिखलेची पंच नीलम नायकान एकठांय करून केले रीतसर विसर्जन। प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्त्यो घेवच्यो न्ही म्हूण तिचो उलो। राणा हक्क कायद्याखाला 445 जाणांक मुख्यमंत्र्यान दिल्यो सनद। 1.5 वर्सां भितर चडश्यो केसी क्लियर करपाचे टार्गेट। जमनीचो बरो उपेग करात म्हूण उलो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी। एक्टिव्ह केशी 44,000 वयर। गोंयांत नव्यो 34 केशी, एक्टिव्ह केशी 309। काँग्रेस अध्यक्षाच्या वेंचणुकेची तयारी सुरू। शशी थरूर आणि अशोक गेहलोत रेसीत। थरूरान नॉमिनेशन फॉर्म घेतलो। 30 सप्टेंबर अर्ज भरपाची निमणी तारीख। ऑपरेशन मेगा चक्रा खाला CBIची गोंय धरून 19 राज्य एका केंद्रशासित प्रदेशात रेड। चायल्ड पोर्नोग्राफीक पाळामुळा उत्सुक सुरू। तेलंगणाचो हिंदुत्ववादी आमदार T राजासिंगाक जामीन मेळ्ळ्या उपरांत आदल्या प्रकरणांत परत जेलीत घालपाचे खंय कारस्थान। हिंदू जनजागृती समितीन केलो निषेध। मुख्यमंत्र्याचो भाव म्हूण सांगून धैर्य नावाच्या तरणाट्याचो उत्तर गोंयांत क्लबात एंट्री मेळोवपाचो यत्न। पर्वरे पुलीस स्टेशनात कागाळ, पुलीस करता तपास। फोंड्यां भुरग्यांच्या किडनॅपिंगाच्यो केसी वाडटा म्हूण सोशल मिडियार सर्क्युलेट जावपी मेसेज फेक। फोंड्यां पुलिसांनी केले स्पश्ट, प्रुडंटाचो फॅक्ट चेक। ड्राफ्ट टेलिकॉम विधेयका खाला स्पॅम कॉल, फ्रॉड मेसेजेस जातल्यो बंद। दूरसंचार मंत्र्यान नवे विधेयक केले स्पश्ट। गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन ॲक्टाचे दुरुस्तीक विरोध करतल्यांनी योग्य प्रक्रियेंतल्यान विरोध करचो म्हणटा TCP मंत्री। विरोध केलो म्हूण सरकार फाटीं सरचेना। ऑक्टोबराच्या पहिल्या सप्तकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतात सुरू करतलो 5G सेवा। सरकाराच्या नॅशनल ब्रॉडबँड मिशनान केले ट्विट।
रॉजर फेडरराचो 24 वर्सां उपरांत टेनिसाक गुड बाय. कारकिर्दीतली निमाणी मॅच खेळ्ळ्या उपरांत निवृत्त.